सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यांत. पूण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सशीं धाडटलों. तो येतच पातका विशांत निती विशांत आनी निती फैसला विशांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशांत कित्याक म्हाका तांणी सतमानलो ना. निती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे नात. निती फैसला विशांत कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांचेर कास्तेचें फर्माण पडलां हें सर्व तो रुजू करतलो. आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावूंक ताकनात. सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले स्थकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मुजेतावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचें तें सगळें मुजेंच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो मुजेतावन घेतलो. देवाचें उतर हें वाकणणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाची खुशी आमच्या जिणेंत पाळच्याक पवित्र आत्मो सकत आनी आदार दिता. म्हणलें सत आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी नियाळटल्या. पेंतेकोस्तेच्या परबेक तयार जावन करच्या ह्या नोवेनांत पवित्र आत्म्याक करच्या ह्या नोवेनांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागता. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक आसा. ही देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळिजे तर आमकां एकल्या मार्गदर्शनाची गरज आसा, मार्गदर्शकाची गरज आसा. आनी हे मार्गदर्शक जावन आसा पवित्र आत्मो. देखून आमकां जेजून सांगलेलें आसा तुमकां एक मजतदार दितलो. मजतदार म्हळ्यार कुमक करतलो, मार्गदर्शन दितलो आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. देवाची खुशी करच्या वावरांत आदार दितलो मजतदार तो. देवाची खुशी करच्या त्या मिसावांत सांगात दितलो तो मजतदार पवित्र आत्मो. हो पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमकां पवित्र करता, आमकां संपूर्ण करता. संपूर्ण करता, सॅंक्टिफायस अस, संपूर्ण करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो निरंतर आमकां देवा बापा संगी देवा पुता संगी संपर्कांत दवरता, संबंधांत दवरता. देखून पळया जेजूच्या जिवितांत जेजू दोंगरार मागणें करूंक गेलो, जेजू गेत्सेमनी मळ्यान मागणें करूंक गेलो, जेजू एकांत सुवातेन मागणें करूंक गेलो आनी थंयसर देवा आनी ताचे मदें पवित्र आत्म्याचो बांद आशिल्लो आनी तो बांद तांकां एकवटायता, तांकां सांबाळ व्हरता आनी तांकां सदांच सांगाता दवरता. आनी असोलो मोगाचो संकेत पवित्र आत्मो. देखून पवित्र आत्मो तो कितें काम करता आमचें तें. पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत दिसपडटें आमच्या मागण्यांत आमकां कुमक करता. थोडे फावटी आमकां कळीत आसना आमी कितें मागचें, देवा लागीं कितें मागचें म्हण आमकां कळीत आसना. पूण थोडे फावटी पवित्र आत्मान तूं आमकां माग अशें करता. पवित्र आत्मान तूं आमच्या पासत मागता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 ओळ 26 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 आमी वाचली जाल्यार थंयसर अशें आसा, आमकां आमच्या अस्कतकायेन आत्म्याचो आदार आसा. आमकां आमच्या अस्कतकायेंत आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक
कितें आनी कशें मागणें करचें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें अत्मसो आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आमकां आमच्या अस्कतकांत आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागणें करचें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मसो आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. देखून हो पवित्र आत्मो निरंतर देवा सवें आमचो संबंद रुता करता, अशें करता. दुसरें, पवित्र आत्मो कितें करता? पवित्र आत्मो आमकां पातका विशांत सारकी समजोणी दिता. कितें तें बरें कितें वायट म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. हो पवित्र आत्मो वायट आदारीन अशें बरें करूंक प्रेरण दिता. निती विशांत आमकां समजोणी दिता. नीत कितें म्हूण शिकयता. अनितीन चल्लाशें नितीन जियोंक आमकां आदार दिता. आनी जो कोण पातकान जियेता, जो कोण अनितीन जियेता, तसल्यांक तो गुन्यांवकार करतलो. संपूर्ण रितीन गुन्यांवकार करतलो तो. आमकां हर एकल्यांक नीत कितें, सत कितें म्हूण समजयतलो. अनीत कितें, पातक कितें म्हूण तो आमकां कळीत करतलो. आनी ह्या पासत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पवित्र आत्मो आनी कितें करतलो आमच्या जिवितांत? पवित्र आत्मो आमकां सताक व्हरून पायतलो. सत आमी जाणा जातल्या. पवित्र आत्मो आमकां सताक व्हरून पायतलो आनी सत आमी जाणा जातल्या. सत म्हळ्यार कितें? पिलातान विचारलें जेजू लागीं, सत म्हळ्यार कितें? जेजून जाप काडली ना. जेजून जाप काडली ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक जेजू जाण आसलो हांव सत, वाट आनी जिवीत. ताच्या परगट मिसाळ वेळार ताणें तवळ तवळ सांगलेलें आसा, हांव वाट, सत आनी जिवीत. हांवच सत, वाट आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच सर्गीच्या राजारी वचना. कसले सत, कसले सत? सर्गीच्या राजाचें सत, सर्गीच्या जिविताचें सत. कसली वाट? सासणीक जिविताची वाट जेजू. आनी ताचे शिवाय, ताचे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच सर्गीच्या राजारीक वचना. देखून ह्या सताच्या वाटेन चलोवंक जाय. कसले सताची वाट? मोगाच्या सताची वाट, बोगसणाच्या सताची वाट, सेवेच्या सताची वाट. जेजून मोग केलो. तो म्हणलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगान जियेजय. मोगाची वाट, मोगाची वाट. आनी ह्या मोगाच्या वाटेंत आमी जियेजय तवळू आमी खंडीत सासणीक जिवीत जोडूंक पावतल्या. दुसरी जावन आसा वाट बोगसणाची. जायते फातकी जेजू लागीं आयले आनी जेजून तांकां कितें केलें? मोगाचो आसो दिवन मोगाची वेंग धरून तांकां बोगशिलें वेंचीक पुताच्या बापाय परी. प्रद्वारी स्त्री प्रद्वारेची करणी करता आसतना सांपडलेली फातरावन जिवेशी मारच्याक लोकांनी तिका धांवडून हाडली. जेजूच्या पांया तळा पडली आनी जेजून तिका मोगाची दिश्ट लायली. मोगाची दिश्ट तिचेर लायली आनी जेजून तिका बोगशिलें. कोणें गुन्यांव करूं ना, पयलो फातर मारून दी म्हळें जेजून. कोणूच फातर मारूंक धैर्य घेतलो ना. आनी जेजू म्हणलो, हांवें तुजेर अपराध मांडिना, हांवें तुका फातरायना, वच परत पातक करनाका. सुका काट्यार बसलो माथ्यो पातकी. लोकांनी फातकी म्हणून उलयलो, जाके फातकी. तांच्या घरांनी जेजू गेलो, जेवलो, केलो हे आनी तांगे रावलो आनी म्हणलो, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. बादशावी. लोकांनी म्हळें, तो फातक्यांचो इश्ट, तो खाता पियेता, जेवता फातक्यांच्या घरा, फातक्यांचो इश्ट म्हणाले. आनी जेजू तवळ म्हणालो, हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय,
हावायला पातक्यांगा पो भगवंतांक न्ही म्हाका जाय दया न्ही बलिदान, म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. स्पश्ट देखून ताका कुर्सार मारलेल्या त्या दुस्मानांक, ताका कुर्सार मारलेल्या त्या शिपायांक, त्या जुदेवांक, त्या फारिजेवांक, त्या शास्त्र्यांक जेजू म्हणटा बापा बोक्षी तांकां, बोक्षी ते कितें करतात ते श्रेणांत बोक्षी. आनी असलें बोक्षाणें जेजू आमकां दिवंक उलो दिता. बोक्षाण्याची सेवा, बोक्षाण्याची वाट. पेद्रू आयलो जेजू लागीं म्हणालो सोम्या कितले फावटी आमी बोगसी जायी. जेजू म्हणटा 7 न्ही 7च्या 70 फावटी. 7 फावटी ही म्हणून विचारलेल्या वेळा पेद्रू न्हू, जेजू म्हणटा 7 न्ही 7च्या 70 फावटी निरंतर बोगसी जायी. बोगसनांतल्या साकराच्या वपारींत जेजू कितें म्हणटा, कशें एका धन्यान आपल्या नौकराचे सगळे रीण फारीक केलें, पूण त्या नौकराक ताच्या संगाती सकरात हांव 100 रुपये रीण आशिल्लें आनी वो बोगसूंक तयार ना जालो. देखून जेजू म्हणटा तुमी बोगसिल्ल्यांत बोगसाणें जोड घेतल्यात. देखून एकामेका बोगशिया. बोगसाण्याच्या वाटे मुखांतर सर्गीची वाट आपणाया. देखून हांव जावन आसा मोगाची वाट, आनी ह्या मोगाच्या वाटेन चलता जाल्यार सरसनाचें जिवीत तुमचें जातलें. हांव जावन आसा बोगसाण्याची वाट. ह्या बोगसाण्याच्या वाटेन तुमी चलशात जाल्यार तुमी सासणीक जिवीत जोडतल्यात. आनी तिसरें जावन आसा तो म्हणटा हांव जावन आसा सेवेची वाट. हांव जावन आसा सेवेची वाट. जसो बापार म्हजो मोग केला आनी हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय. आनी ह्या मुखांतर तुमी म्हजे सीस म्हूण दाखोवन दितल्यात. सेवेची कामां करूंक आमकां उलो दिता. देखून जेजू म्हणटा हांव आयला हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करूंक न्ही, बगार हांवें हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण हांव आयलां. हेरांची सेवा साकरी करूंक म्हूण हांव आयलां. देखून तुमचे पैकी कोणूच तुमचे पैकी देखून तुमचे पैकी कोणूच वड म्हूण तुमी लेखूंक नजो. तुमचे पैकी कोण कालतो जाता तो वरतो जातलो. तुमचे पैकी कोण वरतो जातलो तो सकलाच्या प्लास निमाणो जातलो म्हणटा जेजू. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी ते कलतेपणाची वाट धरूंक जाय. हर एकल्यांनी आमी सेवेची वाट धरूंक जाय. देखून निमाण्या जेवणार जेजू आसतना जेजू सिसांचे पाय धुता. देवाचो पूत सर्ग संवसार सोदनी ताच्या एका नांवान सगळी पृथ्वी काल जाता, सूर्यो चंद्र वारें वादळ दर्यो सगळे काल जाता, जाल्यार तो सिसा मुखार दिंबेर पडटा, तांचे पाय धुता. पाय धुल्या उपरांत तो विचारता हांवें कितें केलें तुमी पळयलें मू. तो म्हणटा तुमी वचा आनी हेरांचे पाय धुया. म्हळ्यार तुमी सेवेंत तुमची जिवीत करसिया. सेवा. देखून तो म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय, तांणी तुमची बरी कामां पळय जाय आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दी जाय आनी असलें जिवीत जिवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ह्या सेवेच्या वाटे मुखांतर सासणीक जिवीत तुमी जोडतल्यात. आनी हे मोगाचे, हे बोगसाण्याचे आनी हे सेवेचें जिवीत आमी जियेताना आमकां कश्ट दूख बेजार आयकंत आसा. आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कंतींत, आमच्या बेजारांत आमकां आदार दितलो एक मजतदार आसा आनी तो पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो जेजूच्या कश्टांत गेत्सेमनेच्या मळ्यान तावन सुरू जाल्ल्या ताच्या कश्टांत तावन कल्वार पर्वत पर्यंत, मुरयेच्या कश्टांत तिच्या त्या प्रसूतपणाच्या, तिच्या त्या गर्भे संभवाच्या दिसा तावन प्रसूतपणाच्या दिसा पर्यंत तावन जेजूच्या त्या पुन्हा जिवंतपणा पर्यंत सगळ्या तिच्या कश्टांत तिका आदार दिल्लो पवित्र आत्मो. सिसांच्या कश्टांत सा पेद्रू जावं पुरो, सा पावलू जावं पुरो, विविध वळवळ्यांक मरता आसतना कश्टांक, तांच्या कश्टांक आदार दिल्लो, तांकां तांच्या बंदेवानांत सोडयलो, सुटका दिल्लो, तांकां बाचावी दिल्लो एक मात्र पराकलीत पवित्र आत्मो. स्तेफानाक ते फातरान जिवेशी मारतना, सालोरेसाक कायलीर बाजून जिवेशी मारतना ते आसताले,
ते देवाची स्तुती करताले आणि तांकां प्रेरण दिल्लो, तांकां सकत दिल्लो, तांकां बरवसो दिल्लो जावन आसा तोच पवित्र आत्मा हर एकल्याच्या सांताच्या जिवितांत, हर एका मातीराच्या जिवितांत, तांच्या कश्टांत, तांच्या संकश्टांत आदार दिल्लो एकमात्र देव तो जावन आसा पवित्र आत्मा. आनी हो पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता. आधुनीक काळार मिसांग गांवांनी भवार्थाच्या कश्टांत पवित्र आत्म्यान दिवची ती सकत अपरमीत जावन आसा. जावं पुरो सिरिया, लिबिया, इराक, लेबनान, उत्तर भारत वा इतर मिसांग गांवांनी आफ्रिकांतल्या जायतो क्रिस्ती लोक कश्ट जाता, जायते मिशनरी कश्ट जातात, जायते याजक धर्म भाव भयणी कश्ट जातात. आनी ह्या सगळ्या कश्टांत तांकां आदार दितली एक सकत आसा, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत. आनी हो पवित्र आत्मा निरंतर तांकां कुरपेन भरता, सकत दिता. आमच्या दिसपट्ट्या कश्टांत पवित्र आत्म्याची सकत भरपूर आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या जिवितांत पिडाशिडा आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत दुबळीकाय अर्थीक अडचणी आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत म्हज्या बिझनेसांत नुकसान भोगिल्ल्या वेळार, म्हज्या जिवितांत नासमाधान, डिप्रेशन, इतर संगती आयिल्ल्या वेळार, विविध रितीच्या समस्यांक बली जाल्ल्या वेळार आमकां एक मात्र वाट दितली सकत जावन आसा पवित्र आत्मा. ती पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता, आमकां कुरपेन भरता, आमकां धैर्यान भरता, आमकां भियेन गेल्ल्या तरतुरेन गेल्ल्या आमकां सक्तेन भरता. आनी पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता. कसली वाट? मोगाची वाट. कसली वाट? बोक्षणाची वाट. कसली वाट? सेवेची वाट. आनी ह्या मोगाच्या बोक्षणाच्या सेवेच्या वाटे मुखांतर सासनीक जिवीत जोडूंक आमकां कारण दिता. आनी अशें देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आदार जाता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो कन्न घेवया, ह्या पवित्र आत्म्याक आमचो कन्न घेवया आनी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आमकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या, आमकां सत शिकय पवित्र आत्म्या, आमकां बोक्षूंक शिकय पवित्र आत्म्या, आमकां सेवा करूंक शिकय पवित्र आत्म्या, आमकां मोगान जिवंक शिकय पवित्र आत्म्या. तूं जावन आसाय आमचो दातार, आमचो पराक्लेत. आमकां तुजे कुरपेन भर, आमकां तुज्या सक्तेन भर, आमकां तुज्या जाणवयान भर, आशिर्वादीत कर आनी बेसवांनी भर म्हूण आमी मागया. आमेन. बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर, भर दे तेरी शक्ति अपार. ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम. ईश्वर की पावन ज्योति तू है, दिल में भर दे पावन प्रेम. कृपा का बहता झरना तू है, कृपा का बहता
बस जा अपने हाथों पर, वरदानों को बरसा कर भर दे तेरी शक्ति अपार। पावन ज्योति भर दे, तुझसे मिले हमें ज्ञान महान। अंगों में पावन ज्योति भर दे, तुझसे मिले हमें ज्ञान महान। पाप मिटा कर निर्मल कर दे, पाप मिटा कर निर्मल कर दे। हे वरदाता तू दे दर्शन, आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने हाथों पर, वरदानों को बरसा कर भर दे तेरी शक्ति अपार। आजा आत्मा परमेश्वर, बस जा अपने भक्तों पर, वरदानों को बरसा कर भर दे तेरी शक्ति अपार। भोव पवित्रात्म्या दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुझे समकार सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय। परत्यान मानान हांव तुजे मुखार सरपडतां, आजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां, पवित्र पवित्र पवित्र। तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सतमानतां। म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां। हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां। तुज्या बरेपणाक आखेर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो। तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां। हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां। हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां। तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें। भगवंत मुनयेचें काळीज अपरमीत कुरपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान भर म्हूण पराता। तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी। तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन भर। तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय। तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी। तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची ल्हारां दुस्पटाय। तूं जीब सदांच तुका वागणू म्हाका शिकय। तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार। तुजे कुरपेन म्हजे थंय जीव भर। तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर। तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय। तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बचाव कर। अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं, तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन। मोगाळ भाव भयणीनो, प्रतिरितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत सर्व खाजरी जोड्यां पासत
प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत तशेंच मागीर आमी पवित्र सभे पासत आमच्या राज्या पासत देशा पासत राज्यांत जावं चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया जे कोण मागता मातशें ल्हान उडा आसकाडया तांच्या पासत आमी मागया पवित्रात्म्याची सकत तांचे थंय देवों दी पवित्रात्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी तांकां पवित्र करून दी कुरपेन बरोवन दी बेसांवांनी बरोवन दी आनी देण्यांनी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया त्रिंदादी लागीं आमी मागया तिस त्रिंदाद आमकां कुरपेन बरोवं बेसांवांनी बरोवं आमचें जिवीत नंदन करून मागया बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा तूं जिविताची सर पदवेदार देव आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंत आनी बरवसना म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या सोमिया जेजू तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपोड आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोक्षाणें मागतां घाई राग पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर सोम्या तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां जेजू तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय सोम्या म्हज्या काळजांत ये तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय जेजू तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणायतां सोम्या म्हजी काकूळट कर सोम्या तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय सोम्या देवा तूं सर सक्तिवंतो तूं काकूळदार तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतान गूण केला म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या म्हजो मोग केल्ल्याक म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक आमेन पिडेस्तां पासून मोगळ बाबडीनो आज प्रतिरितीने मागे आमी सर्व पिडेस्त भाव भयणी पासून विविध रितीन कश्टांक समस्या बली जाल्ल्यां पासून विविध रितीच्या संकश्टांक वळख जाल्ल्यां पासून प्रतिरितीन सर भुरग्यां पासून मागया युवा जाणां पासून मागया आधुनीक काळार ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याक विरोध वेच्या संगतींक चड गमोन तांणी दिनासतना आधुनीक सवलत्यां फाटल्यान धांवन आसतना आधुनीक संवसारा फाटल्यान वचून आसतना पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन कितें सत कितें नीत म्हणलें समजोवन त्या प्रमाणे जिवंक तांकां भरपूर सकत मेळ्ळा अशें मागया जायतीं जाणां मोग नासतना सेवा नासतना पातकाचे बोक्षाणें नासतना कस्तो नासात त्या सर्व भाव भयणी पासून मागया सर काजरी जोड्यां पासून सर्व धार्मिकां पासून लायिकां पासून याजकां पासून गोवळ्यां पासून बाबा साहेबा पासून सगळ्या पवित्र सभे पासून आमी मागया आमच्या राष्ट्रा पासून मागया आमच्या राज्या पासून मागया राज्याच्या सर्व धार्मीक मुखेल्यां पासून राजकीय मुखेल्यां पासून सरकारी अधिकाऱ्यां पासून देशाच्या राजकीय धार्मीक सरकारी अधिकाऱ्यां पासून मुखेल्यां पासून आमी मागया स्वार्थ सांडून निस्वार्थीपणी लोकांच्या उदरगते खातीर वावरूंक जाय आसचें बरें मन सुरेस्पर देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागया पवित्र आत्मो तांचे थंय रावोन दी तांकां वाट दाखोवन दी धरून जाल्लीं काळजां ती भागोवन दी मोवाळ करून दी म्हूण आमी मागया सर्व गरजां पासून आमी मागया सोम्याचें नांव आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सगळींच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा पासून तुका आमी अर्गां दिता तुज्या पवित्र आत्म्या पाठोवन भियान तरतरून गेल्ल्या सिसांक धैर्यादी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता पेंतेकोस्ताच्या दिसा नव्यान तांकां जिवीत देवन तुजी सुवार्ता परगट करन एक बळवंत पवित्र सभा स्थापीत केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आज ह्या पवित्र सभेचे संदेश जाल्ले आमकां तुजे कृपेन भरताय त्या पासून तुका आमी अर्गां दिता तुज्या पवित्र आत्म्या आमचे थंय पाठय आमकां सुरक्षीत कर आमकां धैर्यादीक कर आमकां पवित्र कर आमकां सक्तेन बर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक ते धाडून आमची काळजां आमची मना काळजां आयती कर, उर्जीत कर, सक्तिवंत कर. जाणवायन आमकां बर आमची कूड मुळ्ळो तंबू पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावं दी. आमची सगळीं पातकां धुवन सोंदीत तुझ्या दैवीक पुताच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. सोम्या जेजू तुझ्या सक्तेन आमकां पवित्र कर. तुजी गुण करची दैवी सकत आमच्या शिरान वळय. पवित्र आत्म्या तुजी सकत आमचे ते वाळय. अस्कत जाल्ली आमची कुडी धैर्यादी कर. खोटेपणाक वेळेपणाक आनी देवसाराच्या सक्तेक वळख जाल्ल्या आमकां त्या पासळ्यांतले सुटय. आमकां धुवन नितळ कर. आमची सांकळी तुटून उडय. आमकां वायट व्हरता ते वायट करता ते आमचे ते असले सगळे हुमटून उडय. आमकां पवित्र कर. तुजी दैवी कृपा सकत आमचे वाळय. सगळेच वायट सक्तेक कसलेच वायट संगतीक आमी बली जायनाशें. कसलेच वायटाक आमी वळख जायनाशें. देवसाराच्या पासलेंत आमी पडनाशें. आमकां सुरक्षीत सांबाळ. तुजी गुण करची दैवी सकत आमच्या शिरान वळय. तुझे दैवीक रगत आमचे म्हणून आमकां नितळ कर. आमकां पवित्र कर. आमकां सक्तेन बर. सर पिडेस्तांक भुरग्यांक युवा जाणांक प्रायवंतांक कश्ट तेल्या समेस्तांक सुटका लाभय. तुजी सुटका लाभय. तुज्या पोदवेदार नांवान आमकां सगळ्यां सुटका लाभय. पवित्र आत्म्या आमकां तुजे कृपेन बर. आजाद तूं आमचो आदार. आमचें जिवीत तुज्या फळांचें जावं दी. आमचें जिवीत तुज्या देण्यांनी भरलेलें जावं दी. आनी अशें आमचे मुखांतर जायती प्रगती जावं दी. आमचे थंय नवो पेंतकोस्त जावं दी. ह्या पेंतकोस्ता मुखांतर जायती बरीं कामां ह्या पवित्र सभेंत ह्या समाजेन जावं दीत म्हूण मागता हांव. तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन. हालेलुया, 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 हालेलुया.